I'm Cedric Vaz, partner of Edcon. I have another partner, Edwin Menezes. In fact, his in-laws are from Calangute themselves. We are very happy and glad to partner Village Panchayat of Calangute, headed by Mr. Joseph Sikvero, the Sarpanch and other Panch members, Secretary Arjun, uh, to take part in this CSR activity for the village of Calangute. Extremely delighted. I hope it will be helpful to them and we hope to work with them in future too. Thank you. आयज आमकां व्हड खुशीचो दीस जे आमकां हो आमचो ट्रक गार्बेज ट्रक सपोर्ट केलो और ते म्हणूंक जाता तेणें आख्खे कोर्स 25 लॅक्स तेणें भरल्या हे ट्रकाक आनी आमकां CSR फंड्सान कडसून प्रोजेक्ट दिला आमकां. आयज हांव चड आनी चड देव बरें करूं म्हणटा सेड्रीक वाज फावंडर ऑफ एडकॉन ग्रूप आनी हांव अशें समजता की अशें फुडें आमकां आनीक तसोच हेल्प करतलो म्हणून आनी आमी एका उतरान ताका सांगलें बाबा आमकां म्हणलें तुजें कांयच नाका आमकां एक ट्रक जावं गार्बेज ट्रक फॉर द पंचायत. तेणें इमिजिएटली आपणाची एक 25 लाखांची चॅक काडली आनी सोमती टाटा ग्रुपाक दिली, टाटा कंपनीक दिली आनी म्हाका दिसता 4 म्हयने लागले आमकां हो ट्रक बांदपाक येवपाक आनी आमी चड खोशी. आमी सगळे पंचायत मेंबरां, डेप्युटी सरपंच मागीर मेंबर्स आसा, सेक्रेटरी आसा तांकां सांगलें अशें अशें आहा म्हणून. सो ते म्हणून आमी घेवया आनी आमी चड खोशी तो आमकां हो ट्रक दिलो म्हणून. व्हडलें इनॉग्रेशन करूंक ना आमी फकत सेट्रीक वाजाक आपयलो हांगासर आनी ताका सांगलें तूंच इनॉग्रेट कर म्हणून. दुसरे सुवातेर आमकां एक एम्बुलन्स दिलेलें आसा हेल्थ वे हॉस्पिटलाक, सो तें आमी आयज इनॉग्रेशन केल्लें आसा. आमी हेल्थ वेयाकूय देव बरें करूं म्हणटा आनी आमच्या बरोबर एक ड्रायव्हरय आसा 24 आवर्स आनी तो हे एम्बुलन्स चलयता. सो त्या पासत हांव हेल्थ वेकूय देव बरें करूं म्हणटा आनी म्हाज्या पंचायत मेंबरांक सगल्यांक, कित्याक तेणींनी आमकां हो आदार दिलो, पंचायतीन म्हाका सपोर्ट दिलो की फुडें वच आमी हें काम फुडें व्हरया म्हणून. बिकॉज क्लेनलीनेस इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग. इन Calangute we have taken 2 projects. One is garbage cleanliness and the second one is sanitation free. Now sanitationाक लागून सगळे हे सोडटा आमचो स्वेज सोडटा रस्त्यार, ड्रेनेजीनी. तुमी जाणा आमी अबावट 30 lakhs or 40 lakhs आमी आयज पासून सगल्यो ड्रेनेजी नितळ केलेल्यो आसा Calangutaन. आनी अशें आसतना की सगळे पंच मेंबर आमचे अख्खेच सगळे म्हणजे सगळे वाड्यांतले पंच मेंबरान आपआपण्यान उबे रावन आपआपणाच्यो ड्रेनेजी नितळ केलेल्यो आसा. सो म्हाका ही बरी खुशी भोगता की participation is not only of the sarpanch or the secretary, participation is also from the members of the panchayat. आयज आमी हांगा एकटेन जाल्ले आमकां आमच्या सेड्रीक वाज हांणी टँकर दिला गार्बेज ट्रक त्याचे उदकावण करपा खातीर. हाचे उद्घाटन सोहळ्याक आमचे मदीं उपस्थित जातात ह्या गांवचे, ह्या विलेजीचे सरपंच बाब जोसेफ सिक्वेरा, बाकीचे पंच मेंबर. आयज खरीच खुशी भोगता की जेन्ना ह्या पंचायतीन ह्या विलेजीचो ताबो घेतलो, पंचायतीचो ताबो घेतलो पंचायत बॉडीन, ताणें एक स्लोगन पास केल्लो क्लीन कलंगूट ग्रीन कलंगूट. ताचोच एक पार्ट म्हणून आयज आमी हे उदकावण केल्लें आसा. सो क्लीन आनी ग्रीन जर पंचायत दवरतले जाल्यार असल्या जे इन्फ्रास्ट्रक्चर आसा पळय तांची गरज आसा. आनी पंचायतीच्या वतीन आनी सरपंचाच्या वतीन हांव जे एडकॉन बिल्डर्स आसा हांचें अभिनंदन करता आनी तांच्या काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. कारण जर पंचायतीन तांचे कडेन एक प्रपोजल दवरलो, तांचो प्रोजेक्ट आयला आनी त्या प्रपोजलाक ताणें मान्यता दिली आनी हो आयचो 25 लाख खर्च करून जो ताणें गार्बेज ट्रक दिला तो खरंच आमकां खूब बेनिफिशियल आनी युजफूल आसतलो कलंगुटा खातीर. बरी सर्वीस प्रोवायड करपा खातीर, कलंगुटा लोकांच्या खातीर काम करपा खातीर. एक जे सरपंचाचें स्वप्न आसा एक क्लीन आनी ग्रीन पंचायत जर करतलो जाल्यार असल्या इन्फ्रास्ट्रक्चराची गरज आसा.